This headline is sponsored by Parul University. यहाँ पॉसिबल है। सुक्याकोळण धारगळे 1.5 कोटी रुपयांचे 1 किल 300 ग्राम लिक्विड गोल्ड जप्त। दुबय सावन भांगर घेऊन आयिल्ले गोंयांत दोगांक अटक, दोगूय केरळांतले। मोर्जे दर्यादेगेवेल्या बेकायदेशीर बांदकामाचे डेमोलिशन करूंक गेल्ले कडेन ॲडव्होकेट अंकुर कुमाराचेर हल्लो, दोगांक अटक, 10 अनवळख्यां आड गुन्यांव। मायनिंग कंपनी आड घाल्लो FIR रद्द, खटल्यांक बरोच कळाव, तपासांत सुशेगादपणां आनी सुप्रीम कोर्टान दिल्ले निर्देशाच्या आड वचून FIR, हायकोर्टाचें रुलींग। पणजे एनिमल वेलफेअर सोसायटीन दवरलें स्टरलायझेशन बंद, सरकारा कडच्यान येवपी 70 लाख फंड पेंडींग, फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन फायल आसा पडून। पालिका वेंचणूक नेम 2004 प्रमाण बॅलट पेपराचेर वेंचणूक घेवंक मेळटा। वेंचणुकेक आव्हान दिवपी याचिकेंत नवो अर्ज, मेर्शे कोर्टांत आव्हान। गोंयांत मनीस पळोवन कायदो बदलता, गिरेस्त आनी बिल्डरांची घरां सांबाळपाक सरकार कितेंय करता, भोवमाक गरीब लोक म्हूण छळणूक, थळावे मिडिया मुखार। बापू यांनी धुवेन एकाच दिसा 103 पुस्तकांचे प्रकाशन करून केलो वर्ल्ड रेकॉर्ड। वर्ल्ड रेकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडियांत आत्माराम वामन गांवकार ताची धूव नीरजाची नोंद।